रायझिंग यूथ मयान रायझिंग आयडल 2018 नावान गीत गायन सर्तीचें आयोजन केलां। 22 एप्रिलाक ह्या सर्तीची चांचणी फेरी श्री विजयानंद हायर सेकंडरी सभाघरांत तिकाजण मये हांगसर जातली। आरडेक्स गो खातीर मयेच्यान चंदू मांद्रेकर। एक वेगळे तरेन करपाचो विचार ह्या संस्थेच्या सगळ्या मेंबरांनी केलो आसा आनी ताका आमी नांव दिल्लें आसा ह्या वर्सा मये महोत्सव म्हणून। आनी ह्या महोत्सवा अंडर ही एक सर्त जातली रायझिंग आयडल। तितूरूच गोंय भरची जी कला जी आसा, सांस्कृतीक कला जी आसा आनी कलेचें दर्शन एका स्टेजीर कशें जावचें हेजेरूय आमी विचार केल्लो आसा आनी ती कला सादरी केली वयतली हितूरूच ह्या मये महोत्सवाच्या अंडर। येता ते 5 आनी 6 मे ह्या 2 दीस असो सांजेचे 4 वरांसावन सुरू जावन रातच्या 11 ते 12 वरां मेरेन चलतली ही सर्त किंवा हो जी कार्यावळ जी आसा आमी म्हणत ती 2 दीस 5 ते 12 मेरेन चलतली। ताका लागून जी एक पयली चांचणी फेरी जी आसा, निवड चांचणी रायझिंग आयडलाची, ती आमी येता ते 22 तारखेक सकाळी 10 ते 12 ह्या वेळार आयोजीत केली आसा। हेजें जें स्वरूप जें आसा, जे व्हड आसात, ताका लागून फाटले 15 दीस आनी येता ते उरला ते 15 ते 20 दीस रायझिंग युथाचे जवळ जवळ 50-60 भुरगे जी टीम जी आसा, कोर टीम, ती वावुरतात। गोंय वाठारांची जी कला जी आसा ती हाडपाचे ते ट्राय करतात। मये आनी हेर मळंगी कुडचडे हे जे गांव आसा तांकांय आपली कला सादर करपाक मेळची ह्या संदर्भान तसो आमी विचार केला। आनी ह्या वाठारांत ज्यो लोककला आसा त्या सगळ्या लोककलांक वाव मेळचो हाकाच लागून आमी मये महोत्सव आयोजीत केला। आनी ताच्या बरोबर जशें रुपेश राणेकर हांच्यांनी सांगलें, आमचो रायझिंग आयडल हें वर्साचें सिंगींग कॉम्पिटिशन आमचें जाता तें अंदू ग्रँड स्केलीचेर ऑल गोवा लेवल तशेंच मये मतदारसंघ अशे 2 गट आसतले। ते दोनूय गटांनी हें कॉम्पिटिशन बरोबर जातलें। फाटले 1 वर्स जाल्यार रायझिंग यूथ मये म्हणून आमी ग्रूप कितलेशेच फेस्टिवलांनी पार्टिसिपेट जाल्या, जशें की युवा महोत्सव आसा, उर्बा फेस्टिवल आसा, कपिलेश्वरी फोंड्या फाटल्या दिसांनी जो दायज जालो। सो आमचो ग्रूप आमी सदांच दुसऱ्या फेस्टिवलांक करता। सो पयलेच फावट आमचे जे सिनियर मेंबर्स जे आसा, आमचे मार्गदर्शक रुपेश राणेकर बाई आनी तांचे सगळे सहकारी, तांच्या बरोबर आमी व्हॉलंटियर्स म्हणून वावुरतली। आनी आमी पयलेच फावट आमचो पयलो अनुभव हो की आमी रायझिंग यूथ मये एक इव्हेंट हांगा ऑर्गनायज करता। आतां मेरेन आमी पार्टिसिपेट जाताली, पूण हो पयल्याच खेपे आमी ऑर्गनायजेशनाक आसतली।